नमस्कार, हांव शुभलक्ष्मी उलयता आनी ही आसा वालपापडीची भाजी। ती आता तुमकां हांवें कशी शिनल्या ती दाखयता। आता ही न्ही वालपापडी हांवें आता शिनोन धुवन बीन ती धुल्या उपरांत शिनली आनी शिनली पळय। ही पळया अशी कट केल्या पळया, म्हणजे अशी स्लांटींग येवपाक जाय ते पळय अशें। तातूनच मजा आसा ह्या भाजयेची। आनी तिका लागतलो कांदो, आनी कांदो सुद्दां आमी हरशीं कितें म्हणटा, कांदो आमी आडवो शिनता पळया। भाजी म्हटली की आडवो कांदोच येता चडसो, पण हो हांवें न्ही बरो बारीक आनी उबो शिनला आनी बरो मोठ्ठो एक घेतला, मातसो कांदो ताका चडूच जाय म्हणून। आनी ही न्ही भाजी सादी सिंपल, पण इतली टेस्टीक लागता, मुद्दाम तुमी करून पळया। आता ही भाजी केली की ना, आमी करता कशी आडवो कांदो शिनता आनी करता। आमची गोंयकारां बी अशी म्हणजे शिनले तेलाची फोडणी दिता, एक एकदां दिना, तशी करता। पण ती भाजी आनी आयची ही भाजी, हितून डिफरन्स मुद्दाम पळया, कितली ही भाजी टेस्टीक जाता ती। सिंपल पण टेस्टी। चला तर आता आमी करूया। सुंदर दिसता, अशी स्लांटींग जाता आनी बरी दिसता पळयले। हे पळया, आतां हांवें कायल दवरल्या आनी इल्लेशें तेल घातला। तेल तापलें, आतां थोडेंच घातला तेल। आनी आतां न्ही भितर फोडणेक कितें करपाचें, कांदो घालपाचो। आनी मिडियमूच गॅस हें करपाचो, म्हणजे हो म्हाजो धाकटो गॅस आसा, तो मोठोच आसा, म्हणजे मिडियम आसा तो सारकोसो। आनी हे पळय, हेका बारीक गॅस दवरप ना। आनी हो चडूय फ्राय करप ना, कितलो तो तुमकां दाखयता। हो पळया, मातसोसोच कलर चेंज जावपाक लागला। कलरूय म्हणून तसो चेंज करप ना। हे पळय, कांदो मातसो मोव कसो जालो, तितलोच पुरो, चडूय करप ना। जे आतां पळय कांद्याचो एक वास येयलो पळया, तितलोच पुरो। आनी आतां भितर न्ही पापडी घालपाची। थोडो लोक हेका फरसबी म्हणटा। आनी बरी आता हिका अर्द मिनीट सुमार अशी ढवळीत रावपाची, म्हणजे कांद्याचो वास तिका बरो भितर वचता सारको तेलाचो। आनी हे थंयचे सिक्रेट आहा। आनी भितर कितें घालताले पळय तें हांव तुमकां मागीर दाखयता। आता अर्द मिनीट सुमार जालें आनी आतां भितर घालता इल्लें गरम उदक। गरम उदक सुद्दां घालून न्ही हांवें पळय मोठोच गॅस दवरलेलो। पळय धाकटो गॅस आसता पळय तो पेटयाला पळय। आनी आतां तें उदक मातशें हें जावन न्ही, चड उदक उपयोग ना। आनी आतां आमी कितें करुया, बारीक गॅस करून दवरुया धांपून। आतां पळय हे पळय भाजयेक उदक ना पयलें। आतां हितून न्ही चवी पुरतें मीठ घालुया। आनी हातून न्ही आमी ओली मिरची बीन घालूंक ना। हे हेचे सिक्रेट सारकें अशें, हाकाच लागून न्ही टेस्ट बी मागीर बरी येता। आनी ह्याच टायमार घालपाची लाल तिखट।
पळय कलर कसो बरो दिसता. आता फक्त एक 2 सेकंड सुमार दवरुया धापून. आता 2 सेकंड सुमार जाले. आता आमी कितें करुया जाणा, हातूंनी भरपूर अशी म्हणजे मातशी चडूच कोकोनट म्हणजे सोय घालुया, जो आमचो गोंयकारांचो फेवरेट नाल्ल. पळय कलर कितलो सुंदर आयलो पळयलो. आता न्ही आमी हेका 1 मिनिट सुमार धापून दवरुया. आता पळया, आता न्ही मातसो मोठो गॅस करपाचो आनी आता भितर उदक बीन कांयच ना. आता बेश्टेच न्ही अशी तळचिल्ल्या भशेन करपाची. आनी ही तुमकां खूबच सोय कशी दिसता पळय, ती कांद्या खातीर. कांदोय उबो आहा न्ही भितर म्हणून. आनी ही अशी भाजी इतली टेस्टीक जाता, मुद्दामूच एक दीस करून पळया. आणि त्याच बरोबर म्हाका तुम्ही आता लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब मातशें यादीनूच करा. आणि आता ह्यो बारीक करता गॅसार आणि अशीच न्ही एक मिनिट सुद्दां धापून दवरता. 1 मिनिट धापून दवरता. आणि आता तुम्ही म्हजो व्हिडिओ पळयता न्ही, तुमकां मनाच्यान सांगता सगळ्यांक खरेंच तुमचें देव बरें करूं आणि थँक्यू व्हेरी मच. हे पळया भाजी रेडी जाली. जे कांद्याचो बी सारको वास बरो येता. म्हाका जर असली भाजी खूब आवडटा. हे पळया रेडी टू सर्व जाली. आता गॅस करूया बंद आणि धापून दवरुया. म्हणजे कितें जातलें जाणा, वाफ आसा पळय ती सुक्की जावची ना चड. वाफे खातीर मातशी वलसणूय तिका उरतली. हे पळया आता ही रेडी टू सर्व जाली मस्त अशी भाजी. आणि अशीच भाजी तुम्ही करून पळया मुद्दाम. हे पळया.